रॉबर्ट कुतिनो आणि आंतोनियो डिसूझांच्या रोमिओ लेक ह्या शेकाचे बेकायदेशीर भाग पर्यटन खात्यान शेनवारा मोडून उडयले। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्या आदेशाप्रमाण पर्यटन खात्यान ही कारवाई केली। वागातोर ओझरात बीच लाईन तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता जे आंतोनियो आणि डिसोजा हांचे इल्लीगल जे बेकायदेशीर बांदकाम आसा जेंचे रेस्टॉरंट जे जावन आसा रोमिओ लेक हाचे इल्लीगल बांदकामीचेर आयज बॉम्बे हायकोर्टान अशी एक ऑर्डर पास केली ती म्हटल्यार डेमोलिशन करपाचे जे एन्क्रोच केल्ली जी काही जागा आसा रोमिओ लेकची ती आयज सकाळच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी थळाव्या जाग्याचेर उपस्थित आसात। आयज तेंच्या कडल्यान हे जे डेमोलिशन आसा ते सकाळ पासून हांगासर सुरू जाल्ले आसा। अंजुना वागातोरच्या लोकांची काही अशी तक्रार आशिल्ली की ह्या वाठारांत जे चलपी जे शेक काही रेस्टॉरंट आसात तेंचे जे लावड म्युजीक आणि लेट नायट चलणारे कारणाक लागून खुबश्यो अशी तक्रार आशिल्ली। त्याच कारणाक लागून आणि कमर्शियल ज्यो काही एक्टिविटीज ह्या भागात घडटात ताकाच लागून आयज बॉम्बे हायकोर्टान रोमिओ लेक हे जे रेस्टॉरंट आसा हे जे शेक आसा तेचेर आयज डेमोलिशन ऑर्डर पास केल्ली आसा। त्याच संदर्भात टुरिझम डिपार्टमेंटाचे जे कर्मचारी तशेंच अंजुना पुलिसाचे जे फ्लाईंग स्क्वॉड आसात जे पुलीस स्टाफ आसात तेही थळाव्या जाग्याचेर उपस्थित आसात। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोती।